सगळी उभी रावया. सुरवातीक आमी गीत घेवया. इथं सॉंग E29. Sorvesporaच्या mundiran anunan bitur soruya diso aयचो आमचे पूर्वेचो नवे गीत रोचून गावया. सोड आमचे ताणे एकठांय जोडून संतोषानुला सोडूया. तुशीन भरून आमची काळजां देवाक ओडवीक मोहिमा निरोतोरी दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कुशलकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आयज आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची सांजुजी वाजाची दोबाजीक परब आमी समोरुमताव. आमची राव ह्या गवळीक वर्साचो हो विशय मनान धरून आयचे केरीत भावार्थाचे समोरुमणेक विचून काडला तो विशय जावन आसा तुका जेजू खोळायेन अणभवून सान जेजू वाजाची देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे राव. सान जेजू वाजान जेजूक वळखलो, कोळायेन ताका अणभवलो, आपल्या बागिवंत जिवितांतल्यान मेवलोलो अणभव जियेलो, दुसऱ्यांकूय तो वांटलो आनी हे तरेन जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ह्याच जेजू अणभवांतल्यान क्रिस्ती जिविताचे गोवाय आमी जावंक हे मिसे बेटेन मागुया. काही बरी सुरवातेची उतरां आयचे परबे सुमयार सांत जुझेवास आमचो गोंयचो पूत, सेलांचो अपोसल, गोंयचें नखेत्र, आमकां क्रिस्तांवांक गोंयच्या एक स्फूर्ती आधुनीक काळान जेन्ना जायती पिडापीड क्रिस्तांवांक आमच्या गोंया भारतांत आनी हेर सुवातांनी पेडूंक पडटा पळय तेन्ना. भावा भयणीनो, आयज आमी इगर्जेन एकठांय जाल्या जरी हे मीस भायर करपाची आयज भितर करतात कित्याक थंडायेक लागून, आनी ते पासत आमी आयज एकूच करूंक जाय म्हळ्यार देवाक आर्गान देवाक महिमा दिवंक हो आमचो गोंयचो पूत आमकां साथ दिलो म्हूण खरें क्रिस्ती जिविताचो गोवाय. आनी असलेच आमी बी नाविलकार जावंक ताचें जिवीत आमकां एक स्फूर्तीचें जावंक आनी आमच्या गोंयच्या देशाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक ताचे मजतीन आमी मागतना आमचें पातकी सैम देवा उकडकून घेवन देवा कडेन बक्षणी मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सड पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दादून बरें सोडून हांवें साहिती पातकां केली. ओमसो प्राण ओमसो प्राण ओमसो गोड प्राण हे पसत घेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पेरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगल्यांची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
देवाक महिमा अर्गां दिवया. देवाकून सरकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकंटा. महिमान देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू देवाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमान देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी कित्याक पवित आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमान देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मागुया. सांत जुजेवाजाचे मजतीन तुझ्या काळजान मनान आसा ते मागणे देवा मुखार दवर. एकेरीत भशेन आयज सगळे गोंयचे पोरजे पासत मागुया अदीक करून क्रिस्ती पोरजे पासत आमी भावार्थान खोल जावंक आनी जो भावार्थ सांत जुजेवाजाक आसलो जो ताचे फामिलीन एके भशेन खोलायलो तसलोच भावार्थ आमचे फामिलीनी खोलावंक आमकां भाग मेळो म्हूण मागुया. तेच बरोबर आयचे दिसा आमी हे नवेन बोंपाट सायबिणीन उगडास करता तशेंच दिनवासनीचे इंटेसांव आवेलिनो मास्केरेनस आनी कुटुंब येलोरा डायस हांचो आयज धाकट्या भुरग्याचो जल्म दीस तशेंच जेनाया दोराडो हांचोय जल्म दीस. आपलो जल्म दीस पाळटात आनी आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचो उगडास करुया. ताचे मजतीन जशें हांवें म्हळां सगळीं आमची चिंतनां आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गांवांत जर कोण भुरगें बाळ ना तांचेर भुरगें बाळ मेळूंक हे भशेन तांकांय ताचे मजतीन मागुया. जांच्या घरान शांती ना जेंगडे केस्तांव झुजां मारामारी आनी बुकसूंक सोदिना तसले भाव भाव मदें घरच्या मदें बोगसणे ना तसले मदें अदीक सुसेग जावंक आनी शांती आसूंक आनी जो एके भशेन एके चांबोडाय आमच्या गोंयान भितर सरल्या अदीक करून कांय विरोधी आमच्या क्रिस्ती धर्माचेर उप्रासल्यात तांकांय मनाची काळजाची शांती मागून घेवया. देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित सोबेक आजेच्या शिमा पर्यान पड जोडायली. तुज्या चाकरान तुज्या दैवीक उतर परगोटलें
आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो अनतोत शारांत बेजामीच्या प्रांतांत रावतालो. ताचीं ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजें राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितमेचेर बलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांची संसद सदोव. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेसकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तगतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पळजळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दयाल काळजाचो आनी सगुणी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तगतलो नितेकाळी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो.
समूर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समूर्ती काल ना तरूय समूर्ती काल आसलोले पोरी जालो तशेंच समूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समूर्ती काल आसा तरी समूर्ती विरेत आसलोले पोरी जालो असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी सुर्गीचें राज खरेंच तांचें Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसू तुमची सोवी आसूं मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हळें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेंक शुभ वर्तमान परगोटात जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सोत मानतल्या बराबर ह्यो खुणां आसतल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं आठव्यो भासो उलयतलीं सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय बी तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं आनी सोम्या जेसून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर सर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसलो ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगोटलें सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाकाडणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो आयज आयतार आनी आयतारा जेन्ना ही सांत जुजेवाजाची परब आयल्या तेन्ना आयज आमचे मदलीन चड जाणां न्हू जाल्यार थोडीं जाणां तरी आयज सांकवाळे फेस्ताक वचपाचीच पूण ह्या मारामारीक लागून घडे थंयसर आयज फकत ऑनलायन मीस आसा आनी लोकांक फावो ते भाशेन वांटो थंय घेवंक मेळना पूण ऑनलायनूच मिसान वांटो घेयात अशें सांगलां बाबा भयणीनो आयज जेन्ना ह्या व्हड सांताची आमच्या गोंयच्या आस्काराची आमी परब करता तेन्ना आमकां सगल्या गोंयकारांक अभिमान म्हणून फावो कालचे दिसा आमच्या मारगांव डिनरीचे पाद्री आनी लोकांक घेवन आमी थंय गेल्या पूण म्हाका खूब दूख जाली जेन्ना कांय जरी 50 लोक आमचेच फिरगोंचेंतलो आसलो तेन्ना थंय आमकां वेतोच गमलें की फकत 100 जाणांकूच भितर घेतात आनी आमच्या पयलीं आनीक लोक भितर गेलो ऑलरेडी दुसऱ्या गांवचो आमचो कांय लोक भायर उरलो माटवान भितर घेवंक वचोंक तांकां दिलें ना हांव पुलिसेशी गेलो आनी पुलिसीक विचारलें बाबा रे आमच्या लोकांक मातशें सोड रे
तो म्हणाल फादर कांय करूंक जायना आमकां फकत ऑर्डर आसा फकत 100 लोकांकूच घे म्हण फ्लायींग स्क्वॉड टू येयत जाल्यार हें कितें जाता तेंय बी बंद पडटलें देखून 100 लोकांक घेतल्या उरलेल्यांक भायर आसूं दी फादर खूब काडीज दुखलें आनी खूब काडीज दुखले उपरांत तसोच हांव मिसांत गेलो आनी अशें मिसान वांटो घेता आसतना म्हज्या मनान तांची चिंतना तो लोक भायर आसा हांव भितर आसा आनी हे भाशेन म्हज्या मनान त्या मिसान सुरवातेक अशी कांय चिंतना आयली लोक कितें म्हणटलो फादर तो जाणा आसलो जाल्यार आमकां कित्याक म्हण हाडली हांगा आमकां पयलेंच सांगलेलें जाल्यार आमी घरा रावपाचीं आतां हांगा भायर रावंक पडलें ओतान रावून पडलें एके भाशेन ही चिंतना म्हज्या मनान आयली दुसऱ्या वद्दान दुसरी चिंतना अशें चिंतूंक सांज जुजे वाज आसलो जाल्यार आयज कितें म्हणटलो आसलो ही तांची जें पळय ते कोश्ट सोंसतात ते कोश्ट गोंयच्या बरेपणा खातीर जें कितें तांच्या कोश्टा वयर कितेंय तरी बरें येतलें अशें दुसरें म्हजें मन जालें आनी तिसरें म्हजें मन चलता आसतना जालें देव आमकां कितें सांगूंक सोदता ह्या विशीं सांजुजे वाज कितें सांगूंक सोदता ह्या विशीं बाबा भयणीनो तुमी जाणात ह्या दिसांनी थंय कांय बाजरंग दलाचे मनीस येवन हे धर्मवादी येवन थंयसर सगळें डिस्ट्राप्शन करतले अशें सोशल मिडियाचेर ताणें घातलें आनी ताणें तो आर्किओलॉजिकल मोन्युमेंट आसा थंय असल्यो करण्यो घडटात म्हण आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटाकूय ताणें कंप्लेन केलें आनी हें कितें घडटा मिसाची बॅट थंयसर जातात आनी हें फेस्त परबो जातात आनी जें कितें दुसरें तें कोपेल बांदलां पळय तें मोडचें थाबरतप अशें तांचें मागणें जालें भावा भयणीनो म्हाका कांयच दुबाव ना हाका सरकाराचो हात नासतना कांयच चलना हांव अशें कित्याक म्हणटा पोरूंच्या वर्सा हांव जेन्ना वास्को आसलो आमच्याच एका क्रिस्तांवान दुसऱ्या खंयच्याय धर्माच्या मनशांचे कितें बॅनर काडले आनी बॅनर तोडले आपल्याक वचपाक आडकोड जाता म्हण आपले मोटोर वचपाक सोमतोच ताका भितर उडयलो 4 दीस भितर दवरलो आनी हांव हांगा थंय भोंवता आनी म्हाका एकल्यांक सांगलें फादर वयर सावन ऑर्डर येयल्या ताका भितर उडय म्हण आयज तांकां भितर उडोवंक नात देखून हांव म्हणटा सरकाराचो हांकां तेंको आसतलो भाऊ भयणीनो हें कितें जालां तातूंत बरेंपण येतलें आनी हें कितें घडटा पिडापीड पवित्र सभेच्या जिवितांत न्हय आयची कालची पूण पवित्र सभा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना पासून ही पिडापीड इगोर्ज मातयेन सुरू जाली आनी भारतांत पिडापीड आसात गेल्ल्या म्हयन्यांक कितली पिडापीड आमी भोगल्या ती पयल्या जायत्यांचे मिसां डिस्टर्ब केली दुसऱ्या गांवांनी आमकां तर गोंयांत तितलें दिसती पडोंक ना पण आयज ह्या दिसांनी दिसती पडटा आनी अशें मदें म्हज्या मनान एक विचार आयलो सांजुजे वाज आमकां कितें सांगता तो म्हणटा तूं पाद्री मरे जाल्यार लोकांचो बावार्थ घट कर डीपन द फेथ ऑफ द पीपल द फेथ ऑफ द पीपल इज बिकमिंग वीकर अँड वीकर अँड वीकर आनी ते पासत यू डीपन द फेथ ऑफ युअर पीपल दीस इज द मेसेज आय गॉट मेसेज म्हणटाना म्हजो नियाळ करता आसतना भावा भयणीनो आमी गोंयकारां आमी फेस्तां परबो जायत्यो करता आनी गोंयकारां म्हणटच आमकां सगल्यांक फेस्तां परबो लागतातूच कोण म्हणटालो गोंयांत खंय 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां म्हणजे इतलीं फेस्तां परबो आनी परबानूच आमचो भावार्थ आसा वाती पेटयल्यो डमडम लायलें मुजग लायलें हातूनच आमचीं फेस्तां परबां पण आयज काळ आयला आमी आमचो भावार्थ खोल करपाचो 5 जुजे वाज श्रीलंकेन कित्याक पावलो कित्याक तुमी जाणात पुर्तुगेज थंयसर पावले पयले आनी जेन्ना पुर्तुगेज थंयसर आनी पुर्तुगेज लोकांनी आनी मिशनरांनी तिणी थंयसर पयले जेजुईत गेले डॉमिनिकन्स गेले आनी हे भाशेन तांणी लोकांचो भावार्थ थंयसर उत्पन्न केलो लोकांक जेजू क्रिस्ताची खबर सांगली 16व्या शेंकड्यांत आनी जेन्ना 16व्या 15व्या शेंकड्यांत गोंयांत येतच थंयसरूय ते गेले सेलॉन तेन्ना थंयसर एके भाशेन कॅल्विनिस्ट आयले डच आनी हे डचान पुर्तुगेजांक भायर उडयले आनी डचान ते कॅल्विनिस्ट धर्म सांबाळपी म्हणटच ताणें कॅल्विनिजम म्हणजे तांचो राष्ट्रीय धर्म केलो रिलीजन ऑफ द स्टेट आपल्या मना प्रमाणे आनी पुर्तुगेजाचे मनीस पळय आसले
तितल्यांकूय भायर उडयले आनी क्रिस्तांवांक ते उदीक पिडापीड कित्याक दिताले कित्याक ते सजमताले की क्रिस्तांव मनीस पुर्तुगेजाचे स्पाय तुमी जाणात कॉलनायझेशन चलतालें आनी ते पुर्तुगेजाचे स्पाय म्हणटच थंयसर क्रिस्तांव पाद्री नासलो ओगले उणें 30 वर्सां पाद्री नासलो आनी 30 वर्सां थंयसर पाद्री ना संस्कार ना इगोर्जमात ना अशें भावार्थ नासतना लोक आपल्या सादे भावार्थान आपल्या घरा घरी रावतालो आनी ही खबर जेन्ना सान जुजेवासाच्या कानार पडली तेन्ना जरी तो मँगलोर गेलो आनी मागीर परत आयलो आनी मागीर ताणें वचपाक एके भाशेन सुरवात केली एक कुली कसो एक पोदेर कसो एक हारवी कसो असलें ताणें एक भिकारी कसो असलें ताणें रूप घेतलें आनी थंय ताणें जेजूची खबर परगटूंक लागलो जेन्ना पिडापीड थंयसर चलताली आनी असले पिडापीड दितात ते परिस्थितीन ताणें लोकांच्या घरान घरान वचून कित्याक तो तांकां मेळपाक तो गरो नासलो कित्याक तो इंडियेचो आमचे भाशेन ब्रिटीश कल्चर स्कीन ताची आसली आनी ते पासत ते तांकां सोंपेपणी आयडेंटिफाय करून नासले आनी तो घरान घरान भोंवतालो बेश्त्या पांयांनी आनी गोळ्याक रोजाराचें कोंत घालतालो आनी जेन्ना तांकां गोमतालें ती रोजाराचें कोंत आसा म्हूण ती कोण फादर म्हणटा स्वामी अशें म्हणटाली तेन्ना तो थांगेर बसतालो मिसाची बॅट करतालो धाकटेंशें भितर लुंगीन तो भितर खंय मिसाची बेटीचें कीट घालतालो आनी तो घरान घर भोंवतालो आनी हे भाशेन ताणें बावार्थ सांबाळलो बावार्थ सांबाळूंकूच ना सांबाळून जिवो केलो आनी थंयसर 300 सुमार उदिकूच जेन्ना 23 इयर्स थंयसर ताणें काडलीं कितल्योश्योच इगोर्ज्यो कितल्योशींच हॉस्पिटलां ताणें बांदलीं म्हणटच भावानो आनी भयणीनो गरोस आमी आमचो भावार्थ जिवो करूं ही वॉज फूल ऑफ फेथ आनी हो फेथ बेश्टो न्हय ताचो पवित्र पुस्तकांत सांगतात आनी हांव सदमतां ताच्या मनान अशें जालें आसतलें आमकां कोरिंतकारांक वा रोमकारांक बरोवन आमकां मेळटा म्हणटच क्रिस्ताच्या मोगा तान कोण म्हाका तोडून काडीत हू वील सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट इतलें ओरिश्ट हो इंडियन ओशन पार करून तो थंय कित्याक पावलो वॉट मेड हिम टू गो इट इज नथींग एल्स बट द लव ऑफ क्रायस्ट How much you and I have the love of Christ? How much? It is the love of Christ. He accepted Christ. Christak manon घेतलो आणि क्रिस्ताक मानून घेतोच he trusted Christ. क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो आणि he lived for Christ. Are you living for Christ? तुझें जिवीत कोणा बसत? Are you? हांव तुमकां म्हणटाना म्हाकाच विचारता. Am I living for Christ? आयज हांव कित्याक बसत जेता? हांव म्हजेच नांवां बसत. हांव म्हजेच पदवे पासत हांव म्हज्याच राजा पासत हांव जियेतां भाव भयणीनो केन्ना आमकां गमतलें आमचे मदें भावार्थ खोल जाला म्हूण फेस्तां परबो केले म्हणत न्हय वाती पेटयले म्हणत न्हय वेन आय लिव फॉर क्रायस्ट दॅट्स द डेप्थ ऑफ माय फेथ आनी पवित्र पुस्तक सांगता उपद्रे तोडून काडटले ओडचोण्यो वो दुमाळो बी बूख आनी वेगळेपण संकश्ट वो तळवार अशें बी येयत पूण नथींग वील सेपरेटेड मी फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट इवन हंगर इवन थर्स्ट द सॉर्ड एवरीथींग नथींग कॅन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट मागीर फुडें कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा क्रिस्ता खातीर आमी पिशे तो म्हणटा आय एम अ फूल फॉर क्रायस्ट ही बिकेम अ फूल फॉर क्रायस्ट पूण तुमी क्रिस्ता सगळे शाणी आनी ओस्कोत पूण तुमी शक्तिवंत हे घडये पर्यंत आमी बूख आनी तान सोंसता आनी विंगळे भोंवता आमी मार खाता घरदार आमकां ना हात पांय जोरून आमी कश्टवता गाळी सोवून आमकां अपमानतात तेन्ना आमी आशिर्वाद घालता दुमाळो आमकां दितात पूण तो आमी सोंसता काय बरें पिडा पिडा आसतली इन दीस पर्सिक्युशन देर इज द डेप्थ ऑफ फेथ आय एम During the time of persecution, I stand firm for Christ. I don't give up easily. And ते बसत जेन्ना आमकां अशें प्रोवोकेशन मेवता he does charity in times of provocation. लोक प्रोवोक करता इन्स्टिगेट करता तेन्ना तो खेरीत भाशेन हें दाखोवप करता आपलो भावार्थ दाखयता चॅरिटी आमकां पवित्र पुस्तकान कशें मेळटा
कारण क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. लव ऑफ क्रायस्ट एन्ड्युअर्स. क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. इट इज द लव ऑफ क्रायस्ट दॅट एन्ड्युअर्स. क्रिस्ताचो मोगान हांव इतलो पडला, म्हाका थार ना, तें केल्या बगर म्हज्यान रावंक जायना, असलो ताचो क्रिस्ताचो मोग. आतां फुडें आयकात. कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेलो जाल्यार सगलींच मेल्यांत म्हूण आमकां खात्री आसा. खरेंच तो सगल्या मनशां खातीर मेलो अशें कित्याक? आतां आयकात. जिवी आसात ती आपणा खातीर आनीक जिवची न्हय म्हूण. जिवी आसात ताणें आपणा खातीर आमी जिवची न्हय म्हूण, पूण ताचे पासत मेल्या उपरांत जाका देवान पुनर्जीवन केला ताचेच खातीर ती जिवची म्हूण. Therefore, you and I have to live for Christ and only for Christ. भाऊ भयणीनो, such a beautiful message. That's why he went. That's the depth of faith. हे कितें घडटा? पिडापीड मारामारी. It's an occasion for us to deepen our faith. भाऊ भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन हें गरजेचें जावन आसा. आनी एक धाकटोसो पॉयंट सांगता आनी मागीर खबर करता. आतां मारामारी चलो जाल्या पॅन्डेमीक थंय एपिडेमीक आसली. थंयच्याच लोकांक स्मॉल पॉक्स फुगाव येताले आनी फुगाव येवन लोकांक ओरोन रानान सोडटाले घरचीं सगलीं. असल्या मनशांची ताणें सेवा केली. असल्या मनशांक पेज दिवप, वखदां दिवप, तांचे घाय पुसप, तांकां टेंट बांदप, मेल्यात तेन्ना तांकां फोंड काडून पुरोवप. काय बरें. आयज पॅन्डेमीक जालें, आमी खंय आसा? आयज म्हाकाच हें व्हडलें लिसांव. आयज पॅन्डेमीक. आय एम वीथ द पीपल ओर हांव म्हजें आय एम आयसोलेटींग माय सेल्फ. हांव बरो आसल्यार पुरो. ही वॉज फूल ऑफ कंपॅशन, फूल ऑफ कंपॅशन, फूल ऑफ करेज. एके भाशेन खूब ताची काळजीदारपण असलें करूंक. शांत मनीस. इन टायम्स ऑफ एडवर्सिटीज करेज, इन टायम्स ऑफ प्रोवोकेशन चॅरिटी ताणें दाखयलें. तर बाबा भयणीनो, आयज खरेंच हो आमकां हो दीस खूब शिकपा सारको. ताचे मजतीन आमी एकूच मागया आमच्या घरांनी द वॅल्यू सिस्टम. टुडे वॉट इज आवर वॅल्यू सिस्टम? लव, मोग, बोगसणे, फॉरगिवनेस. आयज हेट्रेड भाव भाव मदें, भयणां मदें, म्हजें घर ना, तुजें घर तुका, म्हजें घराक लागून, भाटांक लागून आमी झगडटा. रिवेंज, बदला. भाऊ भयणीनो, हें बरेंपण खंय शिकलो? तो घरान शिकलो. लेट आवर होम बी फूल ऑफ वॅल्यू सिस्टम. आयज हे परबे सुमयार हें आमकां भाग मागून घेवया. उबे रावया. सोत म्हणटान देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान प्रितुमीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरव सांबाळलो. आंकवार मरे तें जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कूस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची वियां आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्वांतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सायबा, म्हजें जिवीत तुका भेटोवंक म्हाका कृपा दी अशें मनान धरून आनिकूय मागणी आमची ताचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, पाद्रिनी आनी मोटवाशांनी जेजूचो खोल अनुभव घेवंक आनी त्या अनुभवांतल्यान तांणी आपले पोजेची सेवा करूंक जेजूचे हुर्बेवंत गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोजेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसल्योच आडखळ्यो घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पालूंक सोंपेपणां तांणी दिल्या पुरो म्हूण मागतना गोंयांत विधानसभेच्या वेंचणुकांतल्यान बरो आनी नितोळ सरकार
आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सांत जुझेवाज आमचे डायोसेजीच्या आस्काऱ्याची दबाजीक परब आयज पाळटना ताचे मजतीन आमचे डायोसेजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी हे गौलीक वर्साचो विशय आमचे शिरराव मनांत घालून जेजूकूच आमचे मदें दवरून ही डायोसेज भावार्थाचो आनी मोगाचो कुर्बे बरीत समुदाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जुझेवाजाक सांत म्हूण परगोटल्यार 8 वर्सां भरता. दिनवाशी काळजांत डायोसेजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाले सांतवारींत चलतल्या आत्मीक कार्यावळीं वरवीं ताचे देवसांव चडत वाडत वचूं म्हूण मागतना मानेवंत पाद आग्नेलाक आमच्या गोंयच्या पुताकूय बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. तुमचे मागणे देवा मुखार दवरात. ताचे मजतीन तुवें कितें मागताय तें वर्सा तुका फुडल्या वर्सा म्हणल्यार मेळटलेंच हो विस्वास दवर. शांती सांकवाळच्या गांवांत ज्यो केसी आसात बाटांचेर त्यो सॉल्व जावंक बरे मनीस फुडें सरूंक आमचो लोक भायर आसा. आमची भुरगीं बाळां तांचो उगडास करुया. कोरोना व्हायरसाक लागून घरान आसात तांचो उगडास करुया. तांकां कांय अदीक वायट जायना जावंक. पूण देवान पेकोवंक जाय त्यांक आयच्या दिसा हे मागण्याचो फोड तांकां मेळूंक जाय त्यांक. देवा आमच्या काळजान आनीक जाय ती मागणी आसात. दर एकल्याचें जिवीत तोंड कोते आमकां ह्या गांवांत बावडतान गोट कर आनी आमी तुजे पासत जियोंक टू लीव फॉर यू आमकां सदांच आयतींग कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. बापा आमचे लागीं देव तुका उत्तम दिणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रेत करता वेगळी तेचेर तुका समर्पित संवसारांतली सर्वस्वी. हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सेवेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन भौमगाळ बापा सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांच्या आस्काराच्या मनांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर खणवाळायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण दी. नितोळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. बापा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सर्व खडे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorvisportu, sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवा. Un sorgin tuka soy soy, un sorgin tuka soy soy. Sorves porace navi, yetata soy. Un sorgin tuka soy soy, un sorgin tuka soy soy. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक खरोराचें रगत पातकांचें बक्षुनी मेळच्या. तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगट परगटुया. सुम्याची आमी ओडून खाता आनी एकाल सीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवचो. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो. ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्फोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी भोव करून दिनवाशी काळजान आतांच्या पाप साहेबान आपलें काळजांतपण दाखोवन पाद्री झेवाजाक सांत परगटलो म्हणून ताकाय आमी दिन वाचता आयज एक खेरीत भाशेन. आनी आमच्या गोवळी बापा फिलीप नेरी आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर. तांचे मोदें आमचेच फामिली आसतल्यो. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत सांजिजत चपोती भगवंत दोरदुतांक आनी सान झेवाज
आनी सोर कळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां सगल्यांक एक दीस फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu orwi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tai, Povidatminचे एकपणान, सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका, सासनांच्या सासना. आमचे बापा हे मागणे म्हणून आमचे जिविताची भेट देवाक करूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां ये. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस. आनी आमकां काडलीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय शांती कुशालकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मोदे आनी आमच्या गांवांत आनी आमच्या राज्यांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमीन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. जय सोवियस. एकामेकाक जेजूच्या नांवान शांती दिया. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. कोण म्हाका ह्या जेजूच्या मोगावेलो पयस काडटलो? हू विल सेपरेट मी फ्रॉम दिस लव ऑफ क्रायस्ट? लव ऑफ क्रायस्ट अर्जीस मी ऑन. देवाचो मोग म्हाका थार दिना. ह्या जेजूचो सांजो जेवाजान मोग केलो. ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. कश्टांनी दुखांनी घोटसाणेन काळजीदारपणान जेजू म्हाकाय तुजे भाशेन कर. ह्या जेजूक घेतात तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुशाल मोना काळसा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. कुशाल मोना काळसा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. हे तुझे सु आमचे मोदे सावास आमकां उतरची भीड. बलिदान दिन वाचतेचे वोतिम्यांचे वण गोठायेचे. ये कोण तुझे आमचे वर्मो बापाक पावय आमची बसून. कुशाल मोना काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. कुशाल मोना काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण.
कुशाल मोना काळसा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण कुशाल मोना काळसा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण ये तू बाबा ये तू भयणी जेसू वांगडा कुरबेटोनी पापाक पेल्याक समोर पिल्ले जिवीत जाता मोलाचे तुकाच भेटोय सगल्या काळजां इस्ती बसून आत्म्या सोता कुशाल मोना काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण कुशाल मोना काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण उबे राहूया. सुर्गीच्या बापा सांजुचे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या पोरबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमच्या भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परीन तुजे भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिराम आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं बसुया. भावा भयणीनो, आयज पोरबे सुमयार सगल्यांक तुमकां आमी गोंयकारांक व्हड खोशेचो दीस आनी खुशालकायेची आमी इगोर्जेन वावुरतेले पाद्री गांवांत आशिल्ले माद्री हांचे बराबर तुमकां ही खुशेची परब हांव दिता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. गोंयकार म्हूण घोटाय भाऊ भयणीनो, ताचे मजतीन तुमकां जाय तें मेळूं आनी ते मजतीन आमचो भावार्थूय अखंड आनी खोल जावं एकूच म्हजी काळजाची आशा. ताचे मजतीन तासो ताका जी उमेद आसली देवा पासत जेजू पासत तीच उमेद आमकां आसा. द सेम एन्थुजियाजम फॉर जिजस. आनी ह्या गांवांत जायतीं जेजूची पाटलावदारां जावं. आमी सुमार 12,000 कॅथलीक लोक आसा आनी तातूंतले 1,000 तर जेजूच्या सारको खडेगांठ पासल जाले पुरो. हें म्हजें विजन जावन आसा. ही म्हजी काळजाची आशा. जेजू पासत हू हॅज रेडी टू डेडिकेट लायफ फॉर जिजस. 1,000 तर मागुया खरेंच इगोर्ज नावेलची एक खडेगांठ इगोर जावंक ताचे मजतीन आमी मागया. आमी आयज तुमच्या लागीं माफी मागता म्हणजे भायर मीस बरी सांगलेलें मागीर अशें मन जालें की भायर शीं पडटा आनी लोकांक कडेन आडखोड जायत ते पासत आमी भितर गेला. मागीर 8:15 वा 8:30 मीस करूंक थंयसर वत येता म्हणटच हे नात्यान तुमी मानून घेतले आनी समजतले म्हण रावता. हांगा आतां ताचें मागणें आसतलें आनी मागीर तुमी भायर वचून तुमचें मागणें तुमचें खासगी मागणें ताचे मुर्तीशी वचून तुमी करचें अशें म्हण आमी मागता. लग्नाच्यो चिटी सांतान कार्वाल्यो आंकवारपूत जुजे कार्वाल्यो आनी आलेक्सिने ओलिवेरा रावता तिला मोळ्ळा. लोक जाता लिडिया बॉर्जिस आंकवार्दो जुआंव बॉर्जिस आनी आगुस्तिनिया डायस रावता दौर्ली नावेली. डॉनल्ड कुलासो आंकवारपूत इनासो फिलिपिनो कुलासो आनी इनेज कुलासो रावता दौर्ली नावेली. ब्रेझिलिया कॉस्टा आंकवार्दो जुआंव कॉस्टा आनी जोसेफा मास्कारेनस रावता दौर्ली नावेली. मेल्कम मास्कारेनस आंकवारपूत कामिलो मास्कारेनस आनी सुकोरीन मिनीन मास्कारेनस रावता मांडोप्पा नावेली. लग्न जाता एगिमे नाझरेत वाज आंकवार्दो नाझरेत आलेशो वाज आनी फातिमा रोझलिना वाज रावता इले दे रशो.
Francisco Ronaldo Colasso, Anquarput Zeferino Silveiro Simão Colasso आणि Conceição Fernandes Rauta Majorda. लग्न जाता क्विनी पेरेरा Anquardo Caetano José Pereira आणि Anastasia da Silva Rauta Colmorod Navelli. हांचे पसत आमी मागया आनी देवान तांकां भरपूर कुरपेन भरून आनी हें लग्न बेसान भितर सरूंक केरीत भाशेन तांचे पसत आमी मागुया. भाऊ भयणीनो, हांव जाणा आमच्या गांवांत जायत्या जाणांक कोवीड जाला म्हूण आमी तांचे पसत मागता आनी मागतल्या देवान सगल्यांक आनीक वायट जायना जावं, देवान सगल्यांक राखूं आनी आमी आपल्या अमोलीक रक्तान तांकां पेखोवणी दिवं म्हूण आमची मागणी. तेच बरोबर तुमकां तर कोणाकूय कितें आडकोड आसा आनी कोविडाक लागून कितें प्रश्न जाता आमकां फोन करूं येता, आमी तुमचे सेवेक आसा. म्हणटच आमी कितेंय आमचे कडेन घडटा ते भाशेन तुमकां आदार दिवंक शकता आमी ह्या कोवीड टायमार. म्हणटच तुमी आमकां आमचो सहकार घेवचो म्हूण मागता. कालच्या दिसा इगोर्जेची सफाई केल्या सिंकिटी आनी सिरवदें ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणींनी तांकां किरीत भाशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमी शाबासकी दिता. फुडल्या शेनवारा इगोर्जेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 गोंगलीक फिरगोर सभा आनी SSVP हे संस्थेंतलीं भाव भयणां सगल्यांनी येवची म्हूण मागणी. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालां 50,170 रुपया 50,170. हे तुमच्या उदारपणा पासत देण्या खातीर आमी तुमकां देव बरी करूं म्हणटा. आयजुचे वास आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्याची दबाजीक परब आमी सगल्यांनी केल्या आनी ती करूंक आमकांय कोणें म्हणजे बरेपण दाखयलां तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज फिरगोस तरणाट्यांक जमात आसतली सकाळीं 10 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. जीं भाव भयणां आब्रिलाचे मायाच्या म्हयन्यान लग्न जावचें आसात तांकां शिकवण आसतली जानेराचे फाल्यां सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयतारा दीस सेवा धर्म सेवक हांची जमात सकाळीं 10:45 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या शेनवारा दीस 22 इगोर्जेन 6 वाजता आयताराचें मीस करूंक कोटक वाड्यांतली. तशेंच मिसाचे 6 वाजता आखेंबाश 7:15 CFC 8:30 देलगोना आनी 9:45 मागण्यांचो जमो. ह्या दिसांनी आमचे इगोर्जेन सकाळीं 7:15 वाजता बोंपाट सायबिणीचें नवेनां चालू आसात. येता त्या आयतारा दीस 23 परबेचें मीस सकाळीं 8:30 वाजता जातलें. आयज बोंपाट सायबिणींची रुजाय सायबिणीचे कॉन्फ्ररीची जमात आसतली 10:30 वाजता. जानेराचे 30 सगळ्या तरणाट्यांक तांच्या आवय बापायंक सांगात एक किरीत मीस आसतलें 9:45 वाजता रोजरी हॉलांत. भाऊ भयणीनो, तुमी जाणात त्या दिसांनी एलिसांचो बोबाळ हाचेर वयर हांव चड सांगिना पूण एकूच सांगता. रुजाय सायबिणीक भेटयल्ली आमची फिरगोस आख्ख्या गोंयांत रुजाये उदेशी एक झुजूया आनी ते पासत म्हजें एक मागणें, तुमी घरांत तुमचो तेस करता आसतना एलिसां पासत एक कोण भेटोवचो आनी तुका थोडो वेळ मेळटा जाल्यार एक थेस ह्या इंतेसां पासत करचो. तूं वेळ मेळटा तेन्ना आमच्या प्रेयर रुमान येवन हे इंतेसां पासत मागचें म्हण मागता. आमी जाणा जायते उमेदवार आसात आनी घोडे बोलतेन जावंक शकता. हे सरकाराक आमी 10 वर्सां दिलीं. फुडल्या ह्या साश्टीच्याय गांवांत तरी कितेंय तरी 20 सिटां आहात, तातूंतलीं जायतीं जाणां जेंको एक सरकार घडोवंक शकता तातूंतलीं येवंक. कित्याक म्हणटा अशें, कित्याक ओपिनियन पोल जालो तेन्ना साश्टीच्या लोकांनी जैत दिलें आनी ही वर्सां आनी ही पावटी एक रेवल्युशन कशें जावं, ओपिनियन पोल कसो जावं, अंदूय बी आतांय बी ह्या 20 सिटांतलीं जायतीं सिटां जे सरकार जो खंय घडटलो आमची मतां फोडिना जावं. पूण आमी सगल्यांनी एकमोन करून एकच कोण पार्टीक तें तुमी पळोवचें आनी हे भाशेन दिवचें म्हूण आमची मागणी जावन आसा. आयज खूब खुशालकाय भोगता कांय फादर मायरन बारेटो हांचें आयज आनी एक पुस्तक बोरवंशाचें किर्ण उजवाडा येता. म्हणटच खेरीत भाशेन हांव फादर मायरनाक आपयतलो आसलो आनी ह्या पुस्तकाची उस्कावणी करूंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान दिलोलो गूण वापरून ह्या बरोवपांतल्यान बरीं तत्वां मुल्यां बरी खबर परगटूंक हांव वावुरतां. आनी ह्याच म्हज्या पेन्ना उदेशी हांवें नवें पुस्तक बोरवंशाचें किर्ण हें म्हजें निबंदाचें पुस्तक हांवें छापून हाडलां. मागता पादविकारा लागीं फादर गेब्रियल कुतिनो हें पुस्तक उजवाड हाडूं.
बोबडीनो थोड्यांचें पेन चलता, म्हाजें पेन चलना, म्हाजें तोंड चलता. देवान एकल्याक एक बरो गूण दिल्लो आसा आनी खरेंच हांव फादर मायरनाची तोखणाय करतां. इतलो भुरगो पाद्री आसतना ताणें 6 पुस्तकां बरयलीं. काणयेंतल्यान संदेश, ओपेरांतल्यान संदेश, सुकी जीण, ताळो, रोमी आनी देवनागरी, बोरवंशाचें किर्ण, वंपी. तो जायते कोंकणी हातूंतल्यान जावं दलगाद कोंकणी अकादेमी आनी हातूंत दुसऱ्याय हातूंत मिसळ जाल्लो आसा. तेच बरोबर तो जायत्या लेखांचेर बरयता, जावं गुलाब, बोराड्याचो इश्ट, गोंयचो पडमळ, रेणावासांव. देवान ताका बरो गूण दिल्लो आसा, देखून सगळ्यांच्या नांवान ताका शाबासकी दिता. आनी ह्याय फुडें ताणें हे भशेन बरोवन जें कितें मनान कल्पना आसा ती लिखणेन घालून आनी लोकांचीय बी जाय तेंची मनां उजवाडूंक आमी ताका बरेंच ताच्या जिणेंत आमी आवडयता. ताचें एक बरें दिसता तें म्हणटा एकदम शिस्तीचो मनीस, व्हेरी रिस्पॉन्सिबल, आनी तो बरयत आसता, बिजी आसता. हांव उलयत आसता, तो बरयत आसता, एकलो आपआपलें काम करीत आसता. म्हणटच बाबडीनो खरेंच आमकां खुशालकायेच्यो. हाचेर ताणें प्रिंट प्रायस दवरला 130, पूण आयज सेल प्रायस कितें म्हणटात ताका नांव येना. बरें, 50 रुपीज तुमी घेवचे आनी ताकाय बी कित्याक ताका प्रिंट करपाक पयशे पडटा. म्हणटच आमी ताका आमचो सापोर्ट दिवया. एक बूक घेवन 50 रुपीज घेवन एके भशेन तो सारको ताणें म्हाका आसता लुकसाणान कहो विकता तो. म्हणटच तुमी ताका मदत करची म्हण एक बूक घेवचो आनी ताका आदार करची, वा कोणाकूय तुमी घेवन दुसऱ्यांकूय दिवचो गिफ्ट कसो म्हण आमची मागणी जावन आसा. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जातोच आमी मागणें करतले, मागीर तुमी भायर वयचे आनी तुमचे खासगी मागणें ताचे मुर्तीशी करचें. उबे रावया. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव, बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोरेब्यांचेर, आमच्या नावेलच्या गांवचेर आनी गोंयच्या देशाचेर सांत जुजेवाजाचे मजतीन देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. सांत जुजेवाजाची देख घेवन बावड खोलावंक, बावड जिवंक, बावड दुसऱ्यांक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाल बापा, तुझ्या पुतार आपल्या आपल्या दयाळपणाच्या दयाळपणाच्या तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले. ताच्या उतराचे पाव धरून तुझ्या सेवकाक भाग्योन सेवा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन तुझ्या सेवकाक भाग्योन जुजे वाचन पवित्र आत्म्याच्या स्मृतेन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकूट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर केरीत मागणी. सर्गीच्या बापा, पातकां, दुखीक, पिडीक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांक थंय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुजे सेवकाक भाग्योन तुजे वासान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सां वाव जापा करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओसारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तो ताचे विनवणेन तुजेर आमचो बावाट वाडय. आमी तुज्या मोगाची निजगोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता हो उपकार आमकां फावो कर. थोडोच वेळ ओगी रावून तुमचे गरजां खातीर मागात. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयज लायव्ह स्ट्रिमींग करतल्यांक आनी लेनोयाक आमी काणसंतान वांटो घेवंक आदार दिलो, देखून देव बरें करूं म्हणटा.
घेऊन चालल्या आमच्या भावा विनयत्यान तुझी मजत व्हावय साक्षी दिवन जेसू भावार पोसरून उर्बेन गोरांका साधोय सुसेवासा आमच्या भावा तुझे पासून अर्गा मोहिमा Bapak Yesus Powitatmian Arga Moima Sasna Sasna Susepasa Amcha Baba Tuce Paso Arga Moima Bapak Yesus Powitatmian Arga Moima Sasna Sasna उपकार भायर सरतना लूट करची न्हय एक एकलो भायर सरत सुसेगाद